मगाच्यान लिलीबाईनं विचारले आपल्या नवी सूण काजार जावन हे 15 दीस जाल्यात मात्र नवी सुणीकडे विचारलें आळगो की तुझे हात किती खाली हे म्हणून ताणें विचारलें केल्ली कडेन. लिलीबाईचे सूण केल्ली, लिलीबाईचे दुसरी सूण ती केल्ली. केल्ली कडेन विचारलें लिलीबायन आळगो पुता कित्याक गो हात खाली म्हणून. ना मम्मी म्हजें मोबायल हांवें चार्जाक दवरलां. म्हज्या मोबायल हांवें वयर काबाटा वयर चार्जाक दवरला मम्मी म्हणाले. तेले ते आतां पळय जाप केली म्हणटा पळय तिणें हात खाली म्हळ्यार नवी व्हंकल ताणें कांगणां घालूंक हात, मुदयो घालूंक हात हाताक इतलीं कांगणां दिल्यांत पुतान, 2-3 मुदयो दिल्यात, कराराक एक मुदी, रेस्पेराक एक मुदी, मागीर आनी एक मुदी, मागीर लावू म्हणून आनी एक मुदी, इतल्यो मुदयो दिल्यात. हातांत एक्के मुदी नात, हातांत एक्के कांगणां नात. कितें हात खाली हातांत काय येना म्हळ्यार हे म्हणटा मोबायल चार्जार दवरला म्हूण. आतां मोबायल एक आसल्यार जालें. तशें मागीर मोगाच्यान पळया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड म्हळ्यार कोण विचारलें सुनिलान अनिला लागीं. गर्लफ्रेंड म्हळ्यार काले रे म्हूण. सुनिलान अनिला लागीं विचारलें. देखून अनिल तितकेशे तोपायंत तितके छोट्टे सोलोंक आनी समज जायना कुंट आनी छोट्टे. देखून छोट्ट्या अनिलान सुनिलाक जाप दिली. काले म्हणलो तकल्याचे पाय तिके वांकडे छोट्टे जाल्यार मांडो छोट्टो बुदोवंकय छोट्टे ना. तातूंत बारी करेक्ट अनिलाची मांडो करेक्ट बुदोवंकय बारी करेक्ट सारकी जाप दितालो. ताणें तो म्हणलो आरे सुनिला तें कोण एका वर्सांत गर्लफ्रेंड म्हळ्यार तें कोण एका वर्सा भितर तें चेडूं एका वर्सा भितर चेड्याक संपूर्ण चेंज करता म्हळ्यार बदलिता. एका वर्सा भितर चेड्याक बदलिता. आनी ताच्या मागीर दुसऱ्या वर्सा तें म्हणटा आरे तूं पुरा बदलोन गेलाय रे, पयलें बरो आसलोय रे. आनी तो चेंज केला. आरे तूं पुरा बदलिलाय रे, पुरा चेंज जालाय रे तूं. आतां तूं म्हाका पसंद ना रे, म्हाका तूं लायक ना रे, चल रे तूं, हांव तुजो लव करना रे म्हणटा. पयल्या वर्सा कंप्लीट एका वर्सा भितर चेंज करचें. दुसऱ्या वर्सा तूं चेंज जालाय, म्हाका पसंद ना, आतां पुरा बदल्लाय, आयल्या बार तूं पुरा बदल्लाय, म्हाका पसंद ना म्हणून, म्हाका लायक ना, हांव तुका लायक करना म्हणून ताका दंड सोडचें. आनी त्या चेडवाक म्हणटात गर्लफ्रेंड म्हणून. आतांची गर्लफ्रेंड आतांचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड माहिती चेडोय तसोच तोय तसोच. मगाच्यान आयल्या बार म्हज्या वळखीचो राजेश दुबायतावन आयला तो. आनी दुबायतावन आयिल्लो राजेश कितें राजेशा परत येवन गेलोय न्ही, कितें राजेशा कंतीस जालाय, कितें राजेश बेजाराय तोंडार, कितें आयलाय, काल जालें म्हणून विचारलें. आमकां मेळ्ळो. राजेशान म्हाका जाप दिली. काल सांगचें फादर, हांव धाट्टूक बुजोवंक आयलां. धाट्टूक म्हज्या सांगाता म्हजो सांगात दिचें म्हणून म्हाका बगलें. आनी म्हजो सांगात ताका आसची, हांवें ताच्या सांगात आसची ताका गरज आसा. कितें जालें राजेशा म्हणून विचारलें. राजेश म्हणलो ना वणयेक कॅन्सर, सिरियस कॅन्सर म्हूण आयलां. आतां टॅस्टांनी पुरो जाल्यो, आतां कालेंक ऑपरेशन करूंक हा खंय, किमोथेरापी खंय, तशें वणयेक कॅन्सर. भाव कंतीन आसा, धाट्टूक कंतीन आसा. देखून धाट्टूक भावाक बुजोवंक म्हणून हांव आयलां. एका म्हयन्याची रजा विचारली, दिना म्हणली. काम गेल्यार वडणी म्हळें, जायजेत म्हूण सांगलें. मागीर म्हाका एका म्हयन्याची रजा दिल्या. देखून धाट्टू सांगता 1 म्हयनो ताका वचोंक हाडूंक आनी परत जायजें जाल्यार ताणें ड्रायव्ह करचें नाका, कंतीन आहा तो, हांव ड्रायव्ह करतां काराक. आनी घरांत येवन वचत आस्पत्रेचें वरिचें जाल्यार नाका, हांव येता. धाट्टूक म्हजो सांगात गरज आसा, हांवें बुजयचें म्हूण. पळया भावाक व्हडल्या भावाक कितें जाय, हांवें कहलें जाय म्हूण गे म्हूण धाकट्या भावाक पळय. धाकटो भाव व्हडल्या भाव बुजोवंक आयला. वणयेक कॅन्सर सिरियस, तो कांगाल जाला. सिरियस जाल्ल्यान गोतूच ना, कॅन्सर जाला. पूण धाकटो भाव कामांत आवन आयला आनी ताच्या सांगाता रावंक. आनी घरांत हांव पुरा जेवण आनी पुरा हांगात आतां ताची बायल घरा रावल्या. दुबायतावन दोगांय आयल्यांत, दोगांय रजा काडून आयल्यांत आनी आस्पत्रेंत ताचें बायल रावलां.
राजेशाच्या बायल रावला आनी व्हडल्या बाबाच्या बायलेक हाच्या वणयेक कॅन्सर. घरांत हांव आवय आनी परत येतात व्हरूंक वाडूंक. आवय म्हणटा म्हाका सदांय सुणेक पळोवंक येचें, म्हाका सुणेक पळोवंक जाय, हर एक दिसा म्हाका रिजे म्हणून आस्पत्र्यांत आसता म्हणसर देखून मांयक आनी हाडूंक हांगा आनी पावोवंक पुरो हांव करता म्हणून आयला. आनी सगळो दीस बाबा सांगातात आसा. भाव येना येताना तें येता तें येता. भाव घरा गेलो वय घरांत, भाव आस्पत्र्याक आयलो वय आस्पत्र्यांत. तशें कर्म आसा. पळया गे बुजोवचें म्हळ्यार कितें गरज, भावाची गरज कितें म्हणटाना पळयली. ह्या घडये ह्या ऐन वेळा म्हज्या भावाक गरज आसा काल्यार म्हळ्यार बुजोवण्याची, ती बुजोवन दिवंक हांव आयलां म्हणटा. कळलो बरो. हांवें राजेशा पटलून धरलें. मुखाच्या न्हू बदलोवचें. गर्लफ्रेंड म्हळ्यार एका वर्सान बदलोवचें. मागीर एका वर्सान तूं बदलालें चड, तूं पुरो बदलालाय म्हूण सोडचें आनी बुजोवचें ह्या आयताराच्या. ह्या आतां आमी आसा आतां ह्या प्राजीत काळाच्या चवथा आयतार. ही चवथ्या आयतारचें मुख्य विशय, वाचपाचो मुख्य विशय बुजोवचें, बदलोवचें, काळीज बदलोवचें, मन बदलोवचें आनी बुजोवचें. ह्या विशयांत ती आमची गरजेचें म्हणून ह्या आयतारचो संदेश जावन आसा. मुखाचे न्हू लेन्नी बायेन विचारलें एक सवाल. हें सारकें गे बेन्नी बाई म्हणली लेन्नी बाई. हें सारकें गे बेन्नी बाई, तो विचित पुतान बापाय लागीं आस्तीचो वांटो विचारलो. विचित पुतान बापाय लागीं, बापूय जिवंत आसतना आतां आस्तीचो वांटो म्हजो वांटो म्हाका दी म्हणून विचारलें ताणें विचित पुतान. हें सारकें गे बेन्नी बाई म्हणली. बेन्नी बाईन एक आपूर बायची जाप दिली. म्हाकाय कळीत नासले विशय पुरा. बेन्नी बायेंत हांव शिकलो. बेन्नी बाई म्हणली, बापूय जिवंत आसतना खंयच्याय पुतान बापाय लागीं आस्तीचो वांटो विचारिनाये. जर तर बापाय लागीं आस्तीचो वांटो विचारलोच जालो म्हणया, त्या पुतान बापायक मरणांतलो लेखलो म्हणून, मेल्ल्यांतलो एकलो म्हूण लेखलो. तशें जाता बापूय जिवंत आसतना आस्तीचो वांटो विचारल्यार त्या पुतान बापायक मेल्ल्यांतलो काडलो म्हूण. म्हज्या लेकाक बापूय मेला, म्हज्या लेकाक बापूय ना मेला, तसो वांटो विचारता म्हूण विचारून काडचें म्हणली बेन्नी बाई. खंयली जाप दिली पळय बेन्नी बायन. तें सारकें बायबलाच्या कालारी तशेंच वांजेलाचें बायबल बरयतना एक जर तर बापूय जिवंत आसतना पुतान जर तर म्हज्या आस्तीचो वांटो दी बाबा म्हूण विचारलें जाल्यार ताणें बापायक मेल्ल्यांतलो लेखलो, मेल्ल्या मदें एकलो म्हूण लेखलो. आनी तें म्हणटाना बिज्जू बायन एक सवाल केलें. आपलो आस्तीचो वांटो घेवन परगांवाक वचोन दुडू पुरा विबाडून माझ्या करून दुडू पुरा वगडावन बूक थडवंक जायनासतना बुकेन वळवळटाना दुकरांच्या गुडांत काम करूंक तयार आसून दुकराच्या गुडांत काम करतानाय त्या दुकराचें खाणी मेळनासतना वळवळ्ळो. ताका तो तें पुरो जायना आनी म्हज्यान न्ही जायना वचूंक म्हूण त्या दाळा बापायचो उडास काडन आदल्या जिविताची दादोसकाय, बापायच्या घरा आसचें दादोसकाय तें सगळें नियाळून विचित पूत फाटीं परताता. ह्या काणयेंत आवयचो उल्लेख ना न्ही बेन्नी बाई. आवयचो कित्याक उल्लेख ना? आवय कित्याक आवय दिसना न्ही ह्या काणयेंत म्हणली. तेजो बेन्नी बायन आनी एक जाप दिली. जर तर आवयचो उल्लेख आसलो तर, आवय आसा तर, ह्या काणयेंत आवयचो उल्लेख सांगना. जर तर आवय आसली तर पुताक बरी बूद शिकयती आनी ही परिस्थितीन पुताक पडोवंक ती सोडटी ना. पूत ह्या परिस्थितीक पडोवंक ती आवय सोडटी ना. पुताक आवय आसली तर ही परिस्थिती येती ना, दुकराच्या गुडा मुसर पळोवची परिस्थिती येती ना म्हणली. आवय भुरग्यांक शिकयता, इल्लें म्हूण शिकयता, ह्या स्थितीक पावनातल्या बरी म्हणली बेन्नी बाई. आनी एक आपूर बायची जाप दिली. हांगा आवय ना म्हणली. आवय नासल्या भुरग्यांची गत पळय. डायवोर्स जाल्ल्या क्षणां आवय नासतना हीं भुरगीं आसल्यार कितें जातात पळय. हांवें काणी वाचल्ली. तातूंत वोल्गा म्हणलें चेडूं बारी सोबायेचें बापायच्या
हुस्क्यार आसता तें केळोन नासता. आवय डायवोर्स करून गेल्या, डिवोर्स जाला. देखून आवय ना ताका. बापाय कडेन खेळून आसता, बापाय कामांतल्यान पुरो येता. हें चेडूं बापाय लागीं आवय ना. बापाय लागीं खेळटा, बापायच्यान खाड व्हरता, फाटीर बसता. बापाय म्हणटा इल्लें भायर वचून खेळ, वतीं भुरगीं आसा तुका खेळोनूच जाय. देखून वचून खेळ, हांव इल्लें पेपर वाचता, मागीर तुका रांदून दिता म्हणटा आनी पेपर वाचून बसता. आनी हांव चेडवां खेळटा आनी बापाय येता ताका पुरो जाता, ताणें पेपर वाचूंक काय रांदूंक काय, हांवें बापाय सांगता खेळोंक जो म्हणून थंय भुरग्यांक सांगता, मार्गार आसलेल्या भुरग्यांक सांगता खेळटा. भुरगें व्हड जावन येता, त्या वेळार भुरगें एक 10 वर्सां 12 वर्सां, मागीर ताका त्या 2-3 वर्सांनी ताका 15-16 वर्सां जातात आनी एक दीस तें भुरगें कठीण तापान वळवळटा, ताप येता ताका. ताप येवन कित्यान ताप आयलो भुरग्याक चेडवाक म्हूण पळयतात, आस्पत्रेक व्हरतात. आस्पत्रेक व्हरतना ताका एड्स म्हणून कळ्ळें, एड्स. ते एड्स पिडा आसलेलीं भुरगीं हाका पाड करतात. एड्स पिडा आसले चेरके भुरगे हाका पाड करता आनी ताका आतां भोंवोन खंय आपोवन व्हरून सोडून जाता आनी हाका एड्स पिडा येता आनी हे एड्स पिड्यान मरता. जर तायस ताची आवय आसली जाल्यार त्या भुरग्याक ते दिसकालांतल्यान रांदून दिवन पटलून दवरून ताची जतन काणयली जाल्यार ती आवय डायवोर्स करून गेल्ल्यान गत आयली भुरग्याक, भुरगें मरता. आतां तशें बेन्नीबाई म्हणाली ह्या परिस्थिती बिलकूल ह्या विचित्रपताक येती ना, ह्या ताची ताका ख्यास्तीन पडोवंक आवय आसल्या खंयच्या भुरग्याक जाय नासलें. आवय नासतना ह्या काणयेंत आवय ना पळय, देखून जेजू ह्या काणयेंत आवय, ह्या वापारींत आवय नांत. आवयचें सांगना कित्याक म्हण आवय नासलें भुरगें कयाचेर जाता म्हणून तांतू एक लिसांव दिवंक. आनी एक सवाल कालेक म्हळ्यार आसलो दुडू सगळो वगडोन आयल्या उपरांत विचित्रपोत खालतो जाता, तो ल्हणवीक जाता, हंबल जाता, ल्हणवीक जाता आनी तो फाटींग घरा आयलो. म्हाका गुलामा बरी, ह्या कामागारांबेक एकलो गुलामा बरी म्हणी म्हजो बाब पळयतलो म्हणल्या इराद्यान बाब म्हजो सोडून घालचो ना, म्हाका गुलामाचें काम म्हण दितलो. ह्या इराद्यान बापय म्हाका कांय विचारचो ना, काली केली रे आस्त म्हण विचारिना, म्हाका गुलामा बरी म्हणी लेखतलो. ह्या इराद्यान, ह्या चिंतपान तो फाटींग घरा येता, फाटींग घरा फाटीं येता, घरा फाटीं घरा तिशेन मेटांक हाडूंक लागलो तो. ताचो बापय कितलो दयाळ, कितलो मोगाळ, कितलो बगसूंक तयार, ताचो गूंड मोग, ताची अपार दया त्या पुताक कळीत आसली. तो बापय दयाळ जाल्ल्यान पूत फाटीं येता. तो बापय दयाळ जाल्ल्यान पूत ताचें पाता वळखता, ताची कोठी जिणी वळखता, मोण बदलिता, काजळ बदलता, काळीज बदलिता, नवेसांव नवसरनी जिणयेक हाडटा. कित्याक ताका कळीत आसलें म्हजो बापय दयाळ, म्हजो बापय मोगाळ, म्हजो बापय सदांच बगसूंक तयार, हें ताका कळीत आसलें. देखून तो जिणी बदलिता म्हणाली बेन्नीबाई. पळया बेन्नीबाईचें चिंताप. देखून तो बापय पळय कोलो दयाळ, कोलो मोगाळ गी म्हणलें त्या पुताक कळीत आसल्यान तो फाटीं आयलो, नातल्यार तो खंय थंय पडोन मरता आसलो. जिणी फातकांत तो कुसोन येतालो म्हूण. ताणें फातकांत सोडूंक जिणी बदलूंक कारण बापायची दया, बापायचो मोग, बापायचें भोगसाणें मुख्य कारण म्हणाली बेन्नीबाई. पूण बापय ताचो बापय पूत फाटीं आयलो. एक उत्सव, एक सेलेब्रेशन आसा करता, व्हडलें सेलेब्रेशन, व्हडलो एक उत्सव आसा करता घरांत. पूण आनी एकलो पूत पळया गे, तो केन्नाय बापाय सांगता आसलो म्हणटा जत्तूबाई. पळय आनी एक पूत पळया काणयेंत, तो आनी एक पूत बापाय सांगता आसलो. केन्नाय बापाय सांगता, तो सांगात ताणें बापायक दिलाच, बापाय सांगता आसलो. पूण आतां रगान तो कडकडलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या लेवलाचो संभ्रम, ह्या लेवलाचो उत्सव वो कितें गे म्हूण समजताना पुरा आस्त उगडयल्ल्या भावाक ओलो संभ्रम. हांव हातूंत भागीदार जायना, हांव वांटो घेना, हांव तातूंत भितर प्रवेश जायना म्हणटा आनी उत्सवांतल्यान आपणाक भायर दवरता. आस्तीचो वांटो घेवन मोगाच्यानो सगळें वगडयल्ल्या पुताक पुश्टी फाडको मारन, गड्डळेन एक जेवण करन, व्हडलो संभ्रम उठयलो. हें सरकें गी, हें फेर गी, विसारी फाल्ली बाई
पल्लीबाई ती कशी ती न्यायनीती हें फेरगी नेंगी म्हूण पळोवचें हें सरकेंगी नेंगी हर एकांदी पल्लीबाईची एक सवाल आसात हें केल्लें सरकेंगी हें केल्लें फेरगी म्हणून आतां भुरगीं एका बुताक एका भुरग्याक बरें वस्तूर म्हळ्यार एका कलराचें आनी एकल्याक भुरग्याक आनी एका कलराचें भुरगीं सोडनात म्हाका हें कलर हें तुवें केलें मम्मा इट इज नॉट फेर ताका पळय बाजून पयलो त्या भुरग्याक दिलो हें भुरगें मम्मा इट इज नॉट फेर काल तुवें ताकाच पयलें दिलें आजी ताका पयलें दिलें इट इज नॉट फेर म्हूण विचारतात आज पल्लीबायेक ही तिणें सारकें गेम विचारचें हें फेर गेम विचारचें तिची एक संवय पल्लीबायेची देखून पल्लीबायेन विचारलें हें फेर गे म्हणून तेजो आनी हें सगळें जिवीत बापाय सांगता आनी एका पुतान करशिलां सगळें आनी एका पुतान ताचें सगळें जिवीत बापायक दिलां बापाय सांगतात तासो तो बापायच्या बऱ्या वायटान हर एका कश्टां अणभरान तो पावला ताका आदार दिवंक बापायक आदार दिवन तो जियेला पंडी बेले पाडी नुप्प म्हणल्या बरी काम करन बापाय सांगत आसलो तो त्या आनी एकल्या पुताक कांय ना एक बोकडे पील सयत दिवना म्हणटा तो ताच्या इश्टा सांगता गमत मारूंक माझ्या मारूंक एक बोकडेचें पील दिवनाय म्हणटाय पूण आका पुरो वगडोन आयल्याक बापायक सांगात दिनातल्याक परगावणी वचोन पुरा आस्तीचो अर्दो वांटो ताका मेळ्ळो वांटो पुरा आतां निरपळ केल्ल्याक आतां व्हडलो बरो पुष्टी फाडको मारून ह्या नमनेचें जेवण केल्लें सरकेंगी म्हणाली विचारलें पल्लीबायन पळय गी पल्लीबायन तेन्ना तांकां बेनीबायन जाप दिली पळय मोगाच्यान ही एक जाप पळया म्हाकाय कळीत नासलें हें कालेंगी म्हणून म्हाका हें फेर गी त्या पुता सांगत पुरो वगडयल्याक पुरो दिलें आनी सांगत आसल्याक कांय ना एक पील बरें ना हें सरकेंगी हें बापायन केल्लें सरकेंगी तो बापाय खंयच्याक आसताचो ताणें हें केल्लें सरकेंगी हें फेर गी म्हूण विचारचें एक वाजबी न्ही गी तें वाजबी विचारलें पळय पल्लीबाई म्हणाली बेनीबाई म्हणाली मणीबायन जाप दिली पळय पल्लीबाई हांगासर फेर गी अनफेर गी सरकेंगी या सरकेनिंगी म्हणलें सवाल न्ही फेर म्हणलें सवाल येना म्हणाली बेनीबाई फेर म्हणलें सवाल येना म्हणाली बेनीबाई हांगा राजांव रावाना हांगा राजांव उतरून येता राजांव प्रसड हें हांगा राजांव त्या म्हणचे राजांव चलना हांगा फेर गिनिंगी म्हणलें हांगा उदक तेंपर हाडून जो हांगा रावाना तें हांगा उदारी मौन ददोशी काळीज उदारी मौन ददोशी काळीज लेकाक मेळटा म्हणाली बेनीबाई बोक्साणें दिवच्यात ते व्हडपण दाखोवच्यात हांगा आसचें बोळ तांत म्हणटा हांगा उजवाड येता हांगा हायलायट करता बोक्साणें ददोश काळज जावन ददोश उदारी मौन जावन बैसरचें बोक्साणें हें लेकाक मेळटा म्हणाली बेनीबाई पल्लीबायक हांगा बिरमोत पावच्याक काळजा मनांत ददोशी जावचें हें बारी मुख्य म्हणाली हें हांगा परजळटा म्हणाली हांगा परजळचें तें तुजें उदारी मौन उदारी काळीज बोक्सूंक सदांच तयार अगणीत मोग अगणीत बोक्साणें अगणीत ददोशीपणान बोक्साणें दिवचें उदा दया दाखोवची मर्सी जनरस मर्सी हांगा वळटा हांगा राजांव वळना म्हणाली बेनीबाई खोल एक पळया गे हांगा राजांव उतरून पलतडी वेता राजांव ही दया ही काकुळत कुरपा बिरमोत राजांव उतरून येता एक लक्षान दुखय लक्षान ताका ताण घरा भायर घालचें तें राजांव पूण ताका बोगसून ताचें मोण बदलून जिणी बदलून सांगाता दवरचें ती कुरपा ती काकुळत ती दया ती राजांव उतरून आलतोडीतान पलतडी येता म्हणाली बेनीबाई म्हाका आयकून एक जिम्म जालें खोली गूंड तिची समजोणी बेनीबाईच्यो खोली गूंड समजोणी पळया आमकां सलीस जाता इजी की खर एक सांगती हें फेर हें सारकें हें फेर हें सारकें वैज्ञानीक पळोवन जिवोवची संवय जाल्या इजिली हें फेर देखून हांव करतां हें आय एम नॉट फेर हांव करिना दीस इज नॉट फेर हांव करिना दीस फेर हांव करतां म्हणून
खंय दाया दाखोवंक खंय फेर उतरोवन येता, राजां उतरोवन येता, ते आमी दाया दाखोवंक मोग करूंक आनी पुरा. एकलो भिकारी येतलो, तूं घट्टसाय, तुका कितें आंग मोडून काम करूंक कसले मंडामार आयल्या म्हणलो पावलाम. ताच्या मागीर तो भिकारी पावलामाची सूख ना, तिका पळोवंक तो बरो दिसता, इल्ल्यान काम करना कितें तुका जोड खावंक म्हणून. मागीर तो लोरसामार आयलो आनी विणस्यामार आयलो. तांणी काडलें इल्लेशें दिलें ताका खावंक दिलें, 1-2 इडल्यो दिल्यो, खावन गेलो. ताका जालें ही शिरांची पिडा, काम करूंक जायना. देखून आमकां फेरगी सारकें गी जियोंक जियोंची संवय जाल्या. आमकां फेरगी सारकें पळोवन अशेंच जियोंक जाय. केन्ना आमकां कळटा आनेकल्याक आमच्याकी चड खाण येता, तेन्ना आमकां राग येता. तो आमच्याक चड तो खाण येता, तो आमच्याक चड तो घेता. म्हाका उणें मेळ्ळें ताका चड मेळ्ळें, म्हाका उणें मेळ्ळें आनी ताका चड मेळ्ळें, आमच्याकी चड तो घेता म्हूण आमकां कळ्ळें ताळा आमकां एका तराचो राग येता आनी आमी कोडू जाता, हेट करता, कोडू जाता, कोडू कोडसाण येता, बोगसूंक तयार ना, कोडू जाता, आंग चिंताप कोडू जाता. हें विचारचें, सारकें सवाल सारकें क्वेश्चन न्ही, हें विचारचें, हें फेर गी नॉट फेर गी म्हण विचारचें, सारकें क्वेश्चन न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोडसाण येता, आमकां राग येता विचारल्यार, हें हांगा रावना. बेनीबाई म्हणाली देवाची काकुळटीची आनी देवाच्या कृत्यांची, दायळ्याची, सोम्याच्या दायळ्या विशीं, देवाची काकुळट मर्सी दायळ्याचे विशीं येताना, ताचे विशीं प्रश्न येताना, देवाची काकुळटी विशीं आमी चिंतना, देवाच्या दायळ्याचे विशीं चिंतना, गॉड्स मर्सी विशयान चिंतना देवाचें उदारपण पडजळटा, ताचें जनरॉसिटी आनी ताचें बरेंपण, गुडनस, ताचें जनरॉसिटी इज गुडनस. आमी कितें फेर, आमी कितें सारकें म्हण लेखता तें उतरोवन येता, देवाचें गुडनस उतरोवन येता, देवाची जनरॉसिटी उतरोवन येता, फेर उतरोवन येता, सारकें आसलें तें उतरोवन ताच्या दिशेन येता. म्हूण धरून बेनीबाई म्हणाली देवाची अगणीत दायळायक, देवाची अगणीत काकुळट, मीत मिरनातली देवाची काकुळट, तांतूं आमकां पात्र घेवंक जाय तर आमी संतोश पावोंक जाय ती येराणी घेतना. हेरांक देवाची काकुळट प्राप्त जाता, हेरांक देवाची मर्सी दायळाय तांकां प्राप्त जाताना आमकां ती जाय जाल्यार त्यात अगणीत काकुळट आमकांय जाय जाल्यार आमी तांतूं पात्र घेवंक जाय म्हणाली बेनीबाई. आमी संतोश पावोंक जाय, हेरांक देवाची काकुळट मेळ्ळी म्हणटाना आमी संतोश पावोंक जाय म्हणाली बेनीबाई. बेनीबाई म्हूण धरून म्हणाली ह्या काणयेंत काकुळटीची करणी, दायळ्याची करणी, ए डीड ऑफ मर्सी, विचित्र नश्टी पुताक दिल्लेली ती काकुळट एक्झॅक्टली ती ताका त्या विचित्र पुताक जाय आसली, ही अगणीत काकुळट म्हणाली बेनीबायक. त्या काळार ताका दुसरें कांय नाका, ताका जाय अगणीत काकुळट आपल्या बापाय तावन, आपल्या भावा तावन, आपल्या व्हड भाव आनी एका भावा तावन, ती काकुळट अगणीत काकुळट ती ताका ह्या ऐन घडये ताका फावो जाल्ली, ती काकुळट ती दया शिवाय दुसरें न्ही, ती मेळ्ळ्यार ताका सर्वस्व मेळ्ळ्या बरी. एक्झॅक्टली ती ताका जाय, एक्झॅक्टली ती ताका जाय म्हणाली बेनीबाई. खोल चिंता पळया, म्हाका आतां कळ्ळें त्या पुताक त्या दाडा जाय आशिल्ली बापायची दया. बापायन जर दया दाखयली ताका सर्वस्व आसा, हर एक थींग आसा, हर एक ताका संतोश, समाधान, उल्हास, दादोशी जिवान कडचे सास्त बदी सगळें आसा. बापायची काकुळट मेळ्ळी तर. जर बापायची काकुळट ना, बापायन ताका गेट आवट केल्यार काही येना. बापाय कडेन सगळें आसा, हाका जस्ट काकुळट ताका जाय आशिल्ली, ती काकुळट आशयन तो येता, स्वाय दुसऱ्यांक कांय न्ही. बापाय दिता म्हण ताका फातयेनी आसली, त्या फातयेनी तर त्या कन्विक्शन धरून तो येता म्हणाली बेनीबाई. चेरक्याक गोत्ता आसलें आपल्या बापायचें काळीज, चेरक्याक गोत्ता आसलें आपल्या बापायचें मोण, त्या अगणीत काकुळट ताका जाय आसली. बापायचो मोग फाटी मेळटा म्हणून ताणें निगंट करूंक
ह्या पुताक ती अगणीत काकूळत जाय, बापायचो अगणीत मोग जाय, बापायच्या अगणीत बोगसाने मीत मिनातल्या बोगसाने ताका फाटी मेळटा म्हणून ताणें निगंट करूंक हें ताका जाय आसलें. एक्झॅक्टली दीस इज वॉट ही वॉन्टेड. बेनीबाईची उतरां पळया. बेनीबाई म्हणाली, मीत मीर नातली काकूळत ह्या विचित्र पुताक जाय आसली. ही नीडेड दीस एक्स्ट्रा कन्सोलेशन, एक्स्ट्रा कन्सोलेशन, एक्स्ट्रा बुजावण ताका जाय आसली. सो एज टू बिकम कन्विन्स्ड दॅट ही मेड रायट चॉयस टू रिटर्न. ही मेड द रायट चॉयस टू रिटर्न. आपूण करेक्ट चॉयस करता फाटी येवंक म्हूण ताणें तें डिसिजन काडयलो, तो निर्धार काडयलो. ताका बुजोवन मेळ्ळी बापायची बुजोवन मेळटा म्हणून खात्री मेळ्ळी ताका. खात्री, कन्विक्शन म्हणल्यार खात्री. ताका खात्री मेळ्ळी, बापाय म्हजो बुजयता हें म्हाका जाय म्हणून. ताणें फाटीं परतोवंक केल्लो निर्धार सारको म्हणून ताका खात्री मेळ्ळी, कन्विक्शन मेळ्ळें. आनी ताणें बापायची अगाध काकूळत दया ताका आसली ती मेळ्ळी, खात्री ताका मेळ्ळी. बेनीबाई मुंदरसून म्हणाली, आनी एका पुताक बापायन कांय उणें करूंक ना, ताका अनफेर ट्रीट करूंक ना म्हणाली बेनीबाई. तिणें काणी बरी करून वाचल्या तिणें. ती म्हणाली, खंय व्हडल्या आनी एका पुताक तिणें बापायन अनफेर ट्रीट केलां? सांगता खंय म्हाका, अनफेर ट्रीट केलां खंय? ताचो राग, ताची अतृप्ती, आनी एका पुताक राग आयलो, आनी एका पुताक अतृप्ती जाली. हांव समारंभाक येना म्हणून भायर रावता म्हणालो, हांव बिलकूल भितर येना म्हणालो. ताणें घरा भितर येजे जालें, बापायच्या घरा भितर येजे जालें म्हणाली बेनीबाई. त्या दाळाक मेळटालो ताचो, ताच्या शगुणांचो, ताच्या जिणेचो ताचो अतीव तो संतोश भितर आयिल्ल्यान ताणें बापायक दुखयलें आनी बापायतान वेगळो रावलो तो. आनी सदांच बापाय लागीं आसा म्हणालो. बोगसाण्यांत बापाय सांगता ना, दयाळ्यांत काकूळटीन बापाय सांगता ना. तो हर एखादे बापायक आदार दिवन बापाय सारको, पूण दयाळ्यांत, मोगांत, बोगसाण्यांत आनी काकूळटींत तो बापाय सारको बापाय सांगता ना. बापाय सारको न्ही, बापायक विरोधूच तो म्हणाली बेनीबाई. बेनीबाई म्हणाली, त्या आनी एकल्या पुताच्या कठीण अतृप्तेक मुख्य कारण कळलें म्हणून पलीबाईन विचारल्या वेळार बेनीबाई म्हणाली, ताच्या अतृप्तेक कारण कित्याक तो संभ्रमांतान भायर रावलो, तितली कठीण उतरां उलयलो. तुज्या पुताक म्हजो भाव न्ही म्हणालो तो. तुज्या पुताक, म्हज्या भावाक म्हणयताले, म्हजो भाव फाटी आयलो म्हणल्यार म्हज्या भाव कित्याक दिलें तुवें? म्हजो भाव वगडायलें, म्हज्या भाव म्हणना तुज्या पुतान वगडायलें, तुज्या पुतान सत्यानाश केलें, तुजो पूत फाटी आयला, तुज्या पुताक तुजो पूत, तो खोटो पूत आसो म्हणटा तो. खोल धरून काळजाचो, खोलें कठीण काळिजाचें, खोलें पत्राचें काळीज म्हणाली पल्लीबाई. ती दया काकूळट ताच्या काळजान देखून पळया गी, त्याच्या अतृप्ते मुख्य कारण कालें गी म्हणाली. बेनीबाईन एक जाप दिली मोगाच्यान, ही जाप तुमी आयकाजे. आतां जरी काणी विचित्र काणी तुमकां बारी बरी सगळें म्हणटा, सगळ्या शॉर्ट स्टोरींत, सगळ्या संवसारांत येदोळ्याच्या काणयेक ह्या काणयेक सरी जावची शॉर्ट स्टोरी ना म्हणटात बरयणार. लेखक म्हणटात तितली आपुरबायची एक उंच पंक्तेची ही काणी म्हणटात. ह्या उंच पंक्तेच्या काणयेंत ओलीं सवारां पळया, बेनीबाईची जापी पळया गी, पळयात बेनीबाईची जापी. बेनीबाई म्हणाली, ताच्या इतल्या कठीण अतृप्ते कारण कितें? कारण अतृप्ती, ताका त्या म्हणचे अतृप्ती. कशी ती अतृप्ती? त्या म्हणसर रागान बरयल्ली ताची प्रतिक्रिया, अतृप्तीची प्रतिक्रिया, हाका कारण कितें म्हणून तिणें विचारलें. बेनीबाई म्हणाली, त्या आनी एकल्या पुताच्या कठीण अतृप्तेक मुख्य कारण बापायच्या काळजांत आसलो तो मोग, बापायच्या काळजांत आसली दया, बापायच्या काळजांत आसली काकूळट, बापायच्या काळजांत आसली मर्सी. ह्या आनेकल्या पुताच्या काळजान नातली, बापायचें सारकें ताचें थंय नातलें म्हणाली. तें ताच्या अतृप्तेक कारण, तें ताच्या कठिणायक कारण, तें ताच्या उलट्या उलानाक धरून काळजाक कारण बापायची दया, बापायची काकूळट त्या आनेकल्या पुताच्या काळजान नातली म्हणाली बेनीबाई. हें आयकून म्हाका भारी संतोश जालो. तेन्ना काणी म्हाका बरी समजाली. देखून बापायची ती काकूळट आमच्या काळजांत आसा गी म्हणलें जेजू विचारता म्हणल्या बरी तिणें बेनीबाई म्हणाली.
आमकां पळय तुज्या काळजांत आसा गे व्हडल्या पुताचें काळीज गे तुजें हांव सरको हरयकांत हांव समा सरको हें फेर न्ही म्हणचें काळीज गे ह्या दुखयल्याक बोगसून ताची जिनी पर्वतान एकत्म सलवार करचें जेजूचें मिसांव तुजें मिसांव गे म्हूण तशें तातूं आटापता म्हूण बेनीबाई म्हणाली. देखून तो तसो भावासो मोग करूंक तो सुकता म्हणाली बेनीबाई. ते बापायच्या काळजांत असली दया, बापायच्या काळजांत असली बिरमोत, बापायच्या काळजांत असली ती खाकूळत, बापायच्या काळजांत असलें बोगसाणें ह्या आनी एका भावाच्या काळजांत नातले वरवीं आनी तो आपल्या भावाचो फाटीं परतोन रोडोवन कालतो जावन आयिल्ल्या आपल्या फाताक वळखोन आयिल्ल्या भावाक मोग करूंक तो सुकलो, तो फेल जालो थंय. आपल्या भावाक बुजोवंक तो सुकलो. भावाक ताणें बुजयचें ये रे पुतो फाटीं आयल्या न्ही रे बाबा ये रे घरा आमचे खाले उण्यार करोडांनी आसा रे 10 करोड गेल्यार आणकी 50 करोड आहा रे ये रे पावता रे आमकां मरताना व्हरूंक काय म्हूण बुजयतालो. आपलो हात कानार घालतालो. बापायच्या काळजांतली दया, बापायच्या काळजांतले बिरमोत, बापायच्या काळजांत आसलो मोग, बोगसाणें, बापायच्या काळजांतली ती मर्सी ह्या आनी एका भावाच्या काळजांत नासता वरवीं तो बुजोवंक शकना म्हूण. आज आमी कितले आमच्या भाव भयणीक बुजयनाव, आज आमी कितले रडतेल्यांक बुजयनाव, कश्टतेल्यांक बुजयनाव, कश्टतेला आदार दिना म्हळ्यार आमच्या सर्गींच्या बापाच्या आमच्या सुम्याच्या काळजांतलो मोग, आमच्या सुम्याच्या काळजांत दया, आमच्या सुम्याच्या काळजांतली काकूळट, आमच्या सुम्याच्या काळजांतली मर्सी आमच्या काळजांत ना. मागीर आमी त्या बापायची भुरगीं म्हणटाव, आमी त्या सोम्या जेजूचे भाव भयणी म्हणटाव आनी आमच्या काळजांत ताच्या काळजांत असलें कांय येना. आमच्या काळजांत शंपर उलटें दारूण काळीज. कोणें रडल्यार गरजेवंत रडल्यार ना. मदर तेरेच्या काळजांत ती दयाळाय आसली, मदर जेजूच्या काळजांतली मोवाळाय आसली. देखून ती भागोवन वाटेर पडिल्ल्या सोंग उडयल्ल्या भुरग्यांक हिंसून आनी शिशुभावानंत 100 भुरग्यांक ती हाडून पोसता. तिच्या बापायच्या काळजांत सोम्याच्या काळजांत आसली दया, काकूळट, बिरमो तिच्या काळजांत आसली म्हणाली बेनीबाई. येते बेनीबाईची एक तिचे पवित्र जिणी पळोवन बारीक खुशी जाली. बेनीबाईची जापी पळय गे. बेनीबाईन बारीक बरें म्हळें म्हाका ददोशी जालें. ह्या आयताराची म्हाका ह्यो यंप्रां कळटना आयताराचे मीस म्हाका अर्था बरी जाता. आयताराची मिसाची लितुर्जी म्हाका अर्था बरी जावन जेजूच्या मुखामळाचो उजवाड म्हज्या मुखामळार पडच्या बरी, जेजूच्या काळजाचें प्रतिफलन म्हज्या काळजार जावच्या बरी म्हाका भोगता. बेनीबाईची जाप पळोवन देखून म्हज्या भावाक बुजोवची गरज आसा. ताका समजोवंक, ताका बक्षिलां म्हूण समजोवंक, ताका घरा फाटीं येवंक येवकार दिला म्हूण समजोवंक कुमोग जाय, कुमोग करी जाय, दया दाखयचें हें करूंक तो सुकता. ताणें व्हडल्या भावान आरे पुता तुका भावा तुका बक्षिलां रे म्हूण ताणें ताका समजाचें, त्या धाकट्या भावाक समजाचें. ताका घरा फाटीं येवंक आमी वेलकम करता, आमी येवकार दिता म्हूण ताका समजोवच्या खातीर ताका कुमोग जाय आसली, ताका कुमोग करीची आसली. दयाळ्या दाखयता ताका कळटा हाडे म्हाका बक्षिलां, हाडे म्हाका फाटीं येवंक ताणें येवकार दिला, हांवें फाटीं येवेत घरा, म्हाका सोंड घालिनात म्हणली बुजोवन ताका मेळ्ळें ही दिवंक तो सुकता. आनी एक भाव सुकता म्हणाली बेनीबाई. मुखाच्यान बेनीबाई म्हणाली दया, काकूळट, मर्सी डिमांड करता म्हणाली. डिमांड करता काय डिमांड करता म्हाका दी म्हूण डिमांड करताय. काले डिमांड करता तुका दया जाय तर, तुका काकूळट जाय, तुका देवाची मर्सी जाय तर तुवें ती हेरांकी त्यात मापान दिजें. हें मर्सीचें डिमांड म्हणटा. तुवें दिल्यार मात्र ती तुका मेळटा म्हणाली बेनीबाई. हें सारकें म्हूण म्हाका भोगलें तिणें सांगचें. म्हाकाय म्हजी मोतूच वाडायल्या बरी जाली. If you desire to receive abundance of mercy, if you desire to receive abundance of mercy, then we must be ready, be willing, be ready and willing to offer it to those who need it the most. कोणाक ताची काकूळटीची गरज आसा तांकां दिवंक आमी रेडी आसाचे, आमी खुशी करीचे, खुशी आसाचे, रेडी आसाचे म्हणाली बेनीबाई. पळय नियाळ आज नियाळ करया आमी. तुका कितली दयाळाय, तुका कितलो दयाळ, तुका कितली दयाळ, बिरमोत, मर्सीफूल जावंक जाय. तुका कितलें मर्सीफूल जावंक खुशी आसा विचारी बेनीबाई. प्रत्येक जावन तुज्या दयेक फावनय ताका
तूं दया दाखोवंक कितली तयार आसाय. तुजे दयेक फावोनी ताणें तुका दुखयलां, ताणें तुका नश्ट केला, ताणें तुका घात केला, जाल्यारय तूं ताका बोगसूंक काकूळ दाखोवंक दया दाखोवंक तूं कितलो तयार आसाय. म्हूण पयलें पळय म्हणटा बेनीबाई. टू ऑफर मर्सी टू दोज हू डोंट डिजर्व इट. कोण पळय डोंट डिजर्व इट, कोण ना फावो पळय, ना फावो जाल्ल्यांक दया दाखोवंक तूं तयार आसाय गी. तूं दया दाखयताय गी. बेनीबाई म्हणाली कुरपेचें जिवीत कुरपेचें जिवीत कुरपा ग्रेस कुरपा हें फेर गी या फेर न्ही गी म्हणल्या विशय न्हय म्हणटा बेनीबाई. कुरपेचें जीव कुरपाचें देवाची कुरपा लेखाक येताना तें हें फेर गी, ताणें केल्लें फेर गी ताका देव कुरपा दिता गी, ताणें केल्लें फेर न्ही गी ताका कुरपा मेळना गी. तें फेर म्हणल्यार समांगी सारकें गी, सारकें आनी टेंपरा लेखाक येना म्हणली, लेखाक रावना म्हणली बेनीबाई. कुरप्याचे विशय उलयतना कुरपे जिवीत म्हणटाना जनरस ददोशी यामी मोती काडीजे म्हणटा ती. कुरपा म्हणल्या क्षण ददोशी, देव ताची कुरपा दिवंक ददोशी. हाका इतल्यांत ताका तितल्यांत मेजून हें चड दिल्यार फेर न्ही, उणें दिल्यार फेर न्ही, ताका फेर आनी पुराय येना. देव ददोशी कुरपा बऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर पावस उतरल्या बरी ताची कुरपा ददोशी दिता. हें फेर न्ही, ताका उणो पावस दिजालो, हांव बरो म्हाका पावस चड दिजालो, म्हाका उदक चड दिजें ताका उणें दिजें तें लेखाक येना म्हणली बेनीबाई. देव ताचो वोत उजवाड सकडांचेर एकच सारकें घालता, सुर्य सकमेस ताचेर उदेशें करता आनी पावस बऱ्यांचेर कोट्यांचेर एकच वत्ता. तशीच देवाची कृपा सारकी जावन बऱ्यांचेर आनी कोट्यांकी ददोशी वत्ता, देखून ती जिणी बदलून फाटी येतात म्हणली बेनीबाई. तुवें हेरांक बुजोवंक, हेरांक तुवें दया दाखोवंक, हेरांक बोगसूंक, हेरांक देवाची काकुळटीन बरोवंक तुजें काळीज देवाच्या काकुळटीन तुजें काळीज बरा जाय. तशें केल्यार ती ददोशी काकुळट, तो ददोशी दैवीक मोग तुजें काळीजय भरता. मोगाच्यानो जर तर हेरांक काकुळट दाखोवं म्हज्या काळजांत हांव ददोशी काकुळट वळटा, हेरांक बोगसूंक म्हजें काळीज काकुळटीन भरलां जाल्यार, हांव हेरांक काकुळट दिवंक हांव उदार जालो जाल्यार देवाची ददोशी काकुळट, देवाचो ददोशी मोग म्हज्या काळजांत त्रास करता, ददोशपणान दास करता. देखून आज आमी कडी मागया हेरांक दयाळे दाखोवच्या ददोशी जावंक. सर्वेस्वरा म्हाका तुजी काकुळट दया, तुजी बिरबोत, तुजें बोळ म्हाका दी. आमेन.